Praise the Lord. Check testing. Right. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Check testing. Praise the Lord. Praise the Lord. देव बरो दिसतो तुमकां समजता आयच्या दिसाचे हे डेली रिफ्लेक्शन आमी प्रिपेर जावया आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची मजत मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसाचे उतर आज आमकां फोव जाला लुकास वांजेल 12 अध्याय 40 आनी 9 50 आनी 3 वाक्यानुसार. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 49 to 53. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आदांस पेटलोलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जिवना. संवसारान हांव समाधान हाडूंक आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापाय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव बापायचेर, आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. हें उतार आज आमकां समजूंक बारीक आसता. आजून मुसर एक उजो लावंक आयलां कित्याक म्हळ्यार आजुनी सारके रितीन समजल्लें कोणी नात म्हाका दिसता. एक आमी पळयता उजो लावंक आयिल्लो ताच्या मोगाचो उजो, तो ताणें लायला मोगाचो उजो. दुसरें हे वेगळें आसार आतांच्या परिस्थितींत आमी पळयता आसतना थोड्यो संगती आमकां अर्थ जातात. आतां पळयता आमी मस्त जाणां पवित्र सभेंत आसात. जायतीं जाणां कुटुंबाचींत एकाच घरांत दुसऱ्या दुसऱ्या सभेक गेल्लीं आसात, दुसऱ्या दुसऱ्या पंगडाक गेल्लीं आसात आनी घरांतच घुस्पट गोंदळ जाती आसा आजकाल. कोण सारकें घे म्हणून तांच्या ग्रुपाचे मनीस ते सारके म्हणून वाद विवाद जाती आसा घरांत आजकाल. कित्याक म्हळ्यार एका कुटुंबांत 5 जाणां असल्यार ह्या तेगा असल्यार थंय वांटे फांटे. एकलो कोणी कॅथोलिकांत आसता, एकली कोणी कॅथोलीक सभेंत आसता, पवित्र सभेंत आसता, ना जाल्यार दुसरो कोणी आनी एका ग्रुपांत आनी एकलो आनी एका ग्रुपांत. कित्याक म्हळ्यार आज ग्रूप कितले चडून गेल्यात म्हळ्यार 50,000 की चड वांटे फांटे जाल्ले आसात पवित्र सभेचे. पूण पवित्र सभा धर्म तीर आसा. जो कोण पवित्र आत्म ज्या मनशां आसा तो पवित्र सभेचो मोग करता. खंयचें सुरू जावन आयिल्लें आनी कोणें ही पवित्र सभा रचल्ली हें पुरा आमी पळोवंक गेल्यार खंडीत जावन तो पवित्र सभेंत रावता. थोडे फावटी पवित्र सभेंत आसता, थोडे फावटी आमकां आमचेंत जाल्लें इल्लेशें करूंक जाय पूण थंय अवकाश ना म्हणटना अजले उपरांत संगती आमकां एक देणें आसा ह्या आनी कितें आमकां पवित्र आत्म्याची देणी आसात ती आमकां एक एक फावटी पवित्र सभेंत आमकां उपयोग करूंक मेळनात म्हूण चिंता आसतना आमी एक एक फावटी विधी जावच्या बदलाक आमी भायर वयचें आनी दुसऱ्या दुसऱ्या पंगडान येचें आनी आमच्या लोकांक कितें इंत आपण व्हरचें आनी थंय मागणें करचें हें बरें आमकां पळोवंक मेळटा. जावंक बरें ह्यो संगती आजकालच्या ज्यो आमच्या प्रत्येक जावन आमच्या डायसीस जावंक पुरो आमच्या फिरगिजांनी जावंक पुरो आमी पळयता आसतना आमचे जायते लोक पवित्र सभेंतल्यान भायर गेल्लो ते हांगा गेल्लो आमी पळयता. ते हांगा ललान रितीर मंदिरांय उक्तीं जाल्लीं आमी पळयता. ह्यो पुरो संगती आमच्या जिवितांत आसा. थोडीं कालें करतात पुरा मागण्याक आनी पुरो दुसरे कडेन येतात. आयताराच्या मात्र एक मिसाक इगर्जेक येतात. कित्याक म्हळ्यार हांगाय रिजिस्ट्रेशन जाय न्ही. हांगाय कितें सक्रामेंत दिवचें जाल्यार इगर्जेंत जाय दुसरें थंय दिनात. ह्या कितें मरण जाल्यार आमकां सुमिस्त्र आमचीच जायचे, आमची फिरगत जायचे. देखून ह्यो संगती करचे मस्त लोक आसात. म्हाका दिसता हांवें तेंचे वत्तू खंय उजो पेटला आजकाल. कित्याक वांटे फांटे जाल्यात भितर. वांटे फांटे खंयचे जाल्यात मग्ना खातीर वांटे फांटे जाल्यात, ग्रुपा खातीर पवित्र सभेंत वांटे फांटे जाल्यात. आज केल्ले कोणें आमीच केल्ले ते वांटे फांटे. देखून आज आमी समजून काण घेया जर तो पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्या जिवितांत पेटलेलो. आमी पळयता थंय जंय तर आमी धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत थंय पळयल्यार थंय जेन्ना पेंतेकोस्त दिसा
त्या अपोस्तलांचेर मरियम ती सांगत आसतना तांचेर तो उजो पेटयल्लो आमी पळयता पवित्र आत्म्याचे आनी दुसऱ्या अध्यायान आमकां पळोवंक मेळटा धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकान जेन्ना ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाचा सक्ते प्रमाणे ते परकी भासांनी उलोवंक लागले परकी भासांनी आज चड जावन आमकां परकी भास मस्त उलोवचे आसात पूण थोडे संगती थोडे कडेन आमी एक्सेप्ट करनात पळय गिफ्ट ऑफ टंग्स हे आतां एक तूं मिसाक गेलाय मिसाक गेल्ल्या वेळार तुवें थंय खंयच्याय रितीचे तुवें गिफ्ट ऑफ टंग्स वापरूंक जायना तुजे इतल्याक तूं वापरूं येता पूण दुसऱ्यांक आयकोवचें परी जायना कित्याक म्हळ्यार आमकां एक सिस्टम आसा एक लितुर्जी आसा ते आमी फॉलो करूंक जाय देखून आनी करिझमॅटीक तूं आसा जाल्यार करिझमॅटीकच्या रितीर आसा जाल्यार ते दळा थोडे पटी ह्या जगतले मीस पेटयतना सगळे प्रेज करूंक गिफ्ट ऑफ टंग्स उपयोग करूंक अवकाश मेळटा थोडे कडेन मेळटा ना म्हणून ना आसा पूण ह्यो संगती आमी समजून घेवचे कित्याक म्हळ्यार आमी पवित्र सभेक विधी जावन जियेता जाल्यार पवित्र सभेची नियम आमी पाळटा आनी जें कितें आमचे लितुर्जी आसा ताका आमी फॉलो करता देखून ह्यो संगती हांगा पळय पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयिल्ल्या वेळार समेस्त एक सुवातेर ते सांगता मेळिल्ले आनी थंय ते एकचपणे कठीण झड वारें मारिल्ले बरी जालें आनी उज्याच्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदें रावलेल्यो पळयल्यो उज्याच्या रुपान तत्तू जेजू म्हणटा तें पवित्र स्नान आमी घेवंक आसा पवित्र स्नान कळलें ताचें कश्टांचें त्या सफरिंग्स ते सगळे खुर्साची वाड ताची ते जर्बदेचे मार तेजे खांटेचो मुकुट ताणें ते सुसले ते वळवळे ते राती मागता वेळार मोळ्यान मागता नंतर तो तें कश्ट पळोवन रगत घामेलो तो जेजू तें ताचें स्नान घेतिल्लें ताणें घेतलें तें रक्ताचें स्नान कित्याक आमकां पवित्र आत्म्यान उज्यान पवित्र स्नान दिवचे खातीर उज्यान पवित्र स्नान दिवचे खातीर ते धर्मसर जुआंव बावतिस्त उदकान स्नान दितालो पूण जुआंव बावतिस्त सांगता म्हज्या फाटल्यान येता आनी एकलो आसा ताचे वानाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय हांव तुमकां उदकान स्नान दितां पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो तो उजो जेजून पेटयला त्या कुर्सातावन मोगाचो उजो कुर्सातावन सयत बगसून आमच्या काळजांनी पेटयला आज मोगाचो उजो आनी हर एकल्याच्या काळजांनी आज तो चड जावन जेजूचो उजो पेटते आसा मोगाचो उजो द्वेशाचो उजो लावंक जेजू आयिल्लो न्ही जेजू आयलेलो मोगाचो उजो पेटोवंक आनी तो पेटलेलो ताका जाय आमच्या काळजांनी सदांच जेजू खातीर आमचे काळीज धडधडलें पळयलें ताका जाय आमच्या काळजांत ताच्या मोगाचो उजो पेटयल्लो पळोवंक ताका जाय देखून आमी आमचें काळीज ताका आमी प्रिपेर जायचे तसो उजो आमच्या काळजांनी पेटयचे जाल्यार आमचें थंय पवित्र आत्मा आसा जेजूक आमी पातयेता जाल्यार जेजूक आमी रक्षक म्हणून मानून घेता जाल्यार जेजू म्हजो आनी तुजो सोडवणदार म्हणून आमी मानून घेता जाल्यार जेजू जेन्ना पवित्र स्नान घेता आसतना जुआंव बावतिस्त थंय वचून जॉर्डन न्हंयेंत पवित्र स्नान घेता आसतना ताचे वयर पवित्र आत्मा येवन रावलो म्हूण सांगता आनी थंय पळयलें आनी साक्ष दिली जुआंव बावतिस्त ती साक्ष दिता परव्याच्या रुपाकाल ताच्या बुजांचेर येवन देवलोलो आनी रावलोलो पळयलो म्हणून जेन्ना जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येता रक्षक जावन आमचो सोडवणदार जावन आमचो स्वामी जावन तो येता जाल्यार तो कशें आमच्या जिवितांत येताना ताचे सांगता रावलोलो पवित्र आत्मा म्हजे थंय आनी तुजे थंय येता तो म्हजे थंय आनी तुजे थंय जेजूच्या मोगाचो उजो पेटयता तो पवित्र आत्मा म्हजो आनी तुजो मोग करता आनी तो पवित्र आत्मा आमच्या पवित्र सभेंतय आसलेल्या मोगाचो उजो पेटयता आमच्या दुस्माना वयर सयत आमकां मोगाचो उजो पेटयता आमकां कोणाकच द्वेश करूंक सोडिना हो पवित्र आत्मा उजो म्हळ्यार कितें पवित्र आत्मा जेन्ना पेंतेकोस्ता दिसा त्या उज्याच्या जिबांनी येवन रावलो म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी उज्याच्यो जिबो आनी तत्सो जेजून पेटयलेलो उजो म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जेन्ना आमी बावतिस्म घेतला जेन्ना आमी क्रिस्म घेतला ते पवित्र आत्म्याचो संकेत जावन आसा भितरली ती कृपा जावन आसा भायलो तो संकेत जावंक पुरो पूण पवित्र आत्मा म्हजे ते आनी तुजे ते रावता कित्याक जेजू म्हजे ते तुजे ते आसा जाल्यार पवित्र आत्मा ताचे ते आनी ताचे ते आसलो तो म्हजे थंय आसा कित्याक जेजू पवित्र आत्म्याक सांडून वचना ह्या पवित्र आत्मा जेजूक सांडून वचना जेजूची ती 3 वर्सांची परगट जिणी पळया पवित्र आत्मा ताच्या सांगात आसलो
बापाचो उजो त्याच्या काळजांत पवित्र आत्म्यान पेटयल्लो. ते पवित्र आत्मा ताचे तेचे झील आसले ते सगळ्या संवसारात सुवार्ता प्रगट करीचे, सगळ्या लोकांक बचाव करीचे, पिडेस्तांक गूण करीचे, संवसार धांवडायचे म्हणून हे सगळें ताणें करून दाखयलें. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय तो पवित्र आत्म्याचो उजो पेटयल्लो आसलो ताचे थंय. देखून आमच्या जिवितांत ती पवित्र आत्म्याचो उजो पेटून आसलो जेजूक पळोवंक जाय. देखून आज आमी प्रत्येक जावन ह्या विशयंत मागया समी आमकां त्या पवित्र आत्म्याच्या उजो पेटयल्लो आसूं दी. अशें झाकारिया प्रवादी सांगता, जेजू बाळकाक हातीन घेवन मरियमाक सांगता, इस्रायलांत हो बाळोक जायत्यांक पडोवंक आनी जायत्यांक उठोवंक कारण जातलो. देखून ह्यो संगती आज आमकां सांगता. देखून आमी जेजू थंय उठोवंक तो पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी, आमच्या काळजांनी तो पेटोवन दी आनी चड आनी चड जेजूचो लक्षिलान पाटलाव करूंक आनी तसो आनीकी चड आनी चड मोग करूंक आमी प्रिपेर जावया. चड आनी चड आज आमी ह्याच खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमती जे सांगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशें जेजो भगवंती मरिय देवाचे माये आमा अप्यांका तेर विनयतिकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता. खंडीत आज समेस्तांक आमकां देव आशिर्वादीत करूं दी आनी तसो मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटोवन दी.